गोंयांतल्या 40 वर्सां वयल्या पिरायेच्या बायलांनी सरकारी हॉस्पिटलांत वचून फुकट भलायकीची तपासणी करून घेवची। 31 मार्च 2026 मेरेन बायलां खातीर चेक्ड बाय डॉक्टर हो खासा उपक्रम। वेगवेगळ्या तालुक्यांतले एक खासगी हॉस्पिटल ह्या उपक्रमांत भाग घेतले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही पळयता की आयच्या धावपळीच्या जगात आम्ही एकदा आपल्या घरच्यांची घेवपाक जाय तशी काळजी घेयना आणि आमकां सगळ्यात घरात महत्वाची जर कोण जर आमच्या घरात आशिल्ली महिला, जावं ती आई, जावं ती आपली मिसेस, जावं ती आपले चली, आपली भयण, ज्यो महिला घर सांबाळटात आणि संवसारूय सांबाळटात। आम्ही खूबशे फावटी पळयता की आपली काळजी न घेता बरेचशे फावटी आपल्या घरातल्या सगळ्या लोकांची ती काळजी घेतात आणि आपल्या आरोग्याकडे सदांच ती दुर्लक्ष करतात। या महिन्यात 8 मार्च जागतिक महिला दिन। आम्ही 8 मार्चाच्या निमित्तान हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की आम्ही सगळ्या जाणांनी इनिशिएटिव्ह घेवचो आणि आपल्या घरातल्या असलेल्या महिलेक जी 40 वर्सांच्या वयर आसा तिजो प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप करून घेवप हो खूप महत्वाचो आसा आणि 8 मार्चासान सुरू जावपी ह्या प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप कॅम्पेनिंगात आम्ही सगळ्या जाणांनी वांटेकारी जावचे आणि प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप करपाक आमच्या घरातल्या महिलेक मुद्दामून आम्ही आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि गोवा मेडिकल कॉलेज, गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे जितके आसा त्या जाग्याचेर आमच्यो प्रायमरी टेस्ट ह्यो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता आणि ह्यो सगळ्यो टेस्ट तांचो रिपोर्ट 1 किंवा 2 दिसांनी आमकां मेळटा। हाच्या व्यतिरिक्त आम्ही गोंयांतली नामनेची हॉस्पिटल्स हांच्यांनी हो हेल्थ चेकअप आपल्या रिजनेबल रेटीत हो हेल्थ चेकअप दवरला। मणिपाल हॉस्पिटल आसतलें, विजन हॉस्पिटल आसतलें, आपोलो हॉस्पिटल आसतलें, अशा पद्दतीची वेगवेगळ्या तालुक्यांतले प्रत्येक एक हॉस्पिटल आसतलें जी ह्या कॅम्पेनिंगात जॉईन जातले। खरें म्हळ्यार ह्या पुराय हेल्थ चेकअपाची प्रायवेटली टेस्ट करपा खातीर 5 ते 6 हजार रुपया लागता, बट ह्या पुराय हेल्थ चेकअप करपाक तांच्यांनी 1400 to 1500 पर्यंत चार्ज केला आणि ह्या रिजनेबल रेटात पुराय म्हयनोभर ते सगळे जाण तपासतले। म्हणून हांव सगळ्यांक आव्हान करता की 40 वर्सां पिरायेच्या वयल्या आशिल्ल्या म्हज्या सगळ्या भयणींनी वचून हेल्थ चेकअप करून घेवचो, जेका आमी प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप म्हणटा, जेणे करून आमकां मोठे दुयेंस जावपाचे आसत जाल्यार ते पयलींच कळटले, आमी तेजी काळजी घेवपाक शकता आणि आमी तेजी ट्रिटमेंटूय घेवपाक शकता। म्हणून गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स किंवा सकयल आशिल्ली प्रायवेट हॉस्पिटल्स हांच्या कडेन हो हेल्थ चेकअप करचो आणि आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची। जागतीक महिला दिनाच्या निमित्तान सगळ्यांनी वचून हेल्थ चेकअप करचो आणि विशेष करून दादल्यांनी आमच्या सगळ्या महिला वर्गाक हो हेल्थ चेकअप करपा खातीर प्रमोट करचें। हांव परत एकदा जागतीक महिला दिनाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं।